आयतारा नरक चतुर्दशी झाली. नरक चतुर्दशी म्हटल्यार सत्याचे असत्याचेर जैत, अन्याय जाता तेन्ना तेका प्रतिकार करचो अशें सांगपी हो दीस. पुराणांत खूब कथा आसात. तांचो आदार घेत कांय कडेन अजुनय सण उत्सव मनयतात. घालुया नदर अशाच कांय प्रथा परंपरांचेर. मनीस दिसान दीस प्रगत जावपी प्राणी. आदी तो रानांनी रावतालो. समाज ही संकल्पना बरेच तेंपा उपरांत आयली. मन रिजवणे खातीर कांय सैमीक कारणांक लागून आनी अज्ञात शक्तींची आराधना म्हण ताणें पुजा सण परबो जल्माक घातल्यो, ज्यो आयजय कांय लोक मनयतात. चिमला अशीच एक प्रथा चालू आसा. चिंचवाड्यार श्रीकृष्णाचें देवूळ आसा. नरक चतुर्दशी दिसा श्रीकृष्णाची मूर्त लालखेत बसून गांवचे शिमेर व्हरतात. शिम देवाची पुजा करतात. मागीर गांवांत मिरवणूक येता नरकासूर आणि श्रीकृष्णाची. लोक कृष्णाक ओवाळून पुजा करतात. भजन जाता. फातोडेर देवळा कुशीकच नरकासुराचो वध करतात. सोमारात दिवाळी हो उजवाडाचो दीस. काळखाचो नाश करून सत्याचें बऱ्याचें आनी मनीसपणाचें जैत जाता अशें सांगपी लखलखीत दीस. दिवचल पिळगांवचो लोक, अर्थातच दादले बायलां भुरगीं ह्या दिसा एकठांय येत गांवांतले साईबाबाचे देवळांत सहभोजन म्हटल्यार एकठांय येवन फोव खातात. ह्या अर्थान हो एकचाराचो आनी समतेचो दीस. गोवा 365 खातीर चिमलाच्यान जवाहर बर्वे आनी पिळगांवच्यान संदीप पिळगांवकार.